प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज संक्रार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विसवोर, बोड 54 ते 59 पर्यंत. लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 54 to 59. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताणें लोकांक आनीकूय म्हणलें, वस्तूम तीर्थावन एक खूब चडोन मांडटा तें पडून तुमी रोकडीच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा. आनी दोखी थावन वारें मारतोच तुमी म्हणटात, बरीच गरबी जातली आनी तशेंच घडटा. अरे दोंग्यानो, प्रितुमीचें आनी मोडबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणून हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं कशें जायना तर. तुज्या वाद्या कडेन कबलात कोर. नीत सारकें कितें तें तुमचीच तुमी कित्याक थारायनात. तुज्या वाद्या बरोबर उदी खऱ्याशी वेता आसतना तुमचो तोंटो सोपोवंक वाटेरूच जाता तितलें कोर. नाजाल्यार ती तुका नितीदाराशी ओडून व्हरतीत आनी नितीदार तुका कसबाच्या हातान दियीत आनी कसब तुका भुणकुणीन घालीत. हांव तुका सांगतां, तुजो निमाणो लेपटोन तुवें फारीक करीसोर थंयसरली तुका सुटका मेळची ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जे आमी वाचलां, जेजू 2 वस्तू आमकां शिकोवंक सोदता. एक तर तो म्हणटा आमी काळ पारकूंक जाय, आनी दुसरो म्हणटा आमी कसलो आमी आळकोड आसूंक जाय, आमच्या भावा बरोबर कोणा बरवीं कितें दुस्मानकाय आसूंक जाय. आमी ती पयलींच एकामेका बरोबर ती काबार करूंक जाय. म्हणटच पयलीं आमी आमचो नियाळ आयज करुया ह्या काळ पारकुंकाचो. जेजू म्हणटा आमी जेन्ना वयर पडयता, आमी पळयता की पावस पडटलो, आतां वारें येतलें, आनी आमी एके भाशेन एक काळ आमचो ह्या संवसारान जें जाता, थंडी येता, गरमी येता, वारें येता, पावस पडपाचो आहा, हें आमकां कळोन येता. आमी वयर पळोवन तेच भाशेन म्हणटा, जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता आनी आमच्या जिवितान हें सगळें जें घडटा तें आमी पळयता, आमी पारकूंक जाय की जेजूचो परतून येवपाचो वेळ आयलो म्हणून. खूब लोक ह्या वेळार चिंता, ह्यो संवसारांतून चलता, खूब वस्तू चलता, पूण कोण चिंतिना की ह्या संवसारान जें आतां बदलाव जाला, हो जो जेजून आमकां पयलोच सांगून दिला पवित्र पुस्तकाचेर. तां सांगलां आमकां की तो परतून येवचे पयलीं खूब वस्तू घडटल्यो, आनी ह्या वेळार ज्यो वस्तू घडटात ह्या संवसारान, त्या वस्तू वरवीं आमकां कळोन येता की जेजूक आतां दुसरे फावट जोडटीक आमची करपाक तो वेळ आतां खूब लागीं पावला म्हणून. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जाणो की जेजू परतून येतलो, तो आतां ताचो वेळ येवपाचो बेगीन पावला, केन्ना आमी नोको, आयज फाल्यां 10 वर्सांनी 100 वर्सांनी आमी नोको, पूण आतां आमी जाणो की ताचो वेळ येवपाचो लागीं पावला म्हणून. आनी वेळ लागीं पावला जाल्यार आमी तयारी आमची ताका मेळपाक करूंक जाय. पूण भाव भयणीनो, ह्या संवसारान आमचो इतचो त्राय वेता, आमचो लोक सगळ्या वस्तूंचेर वेता, पूण आमच्या ओतम्याची आमी आमचो कुयदाद करपाक ही आमी चिंतांक जाय. आनी जेजू म्हणटा काळ पारकात आनी पळयात कितें चलता तें, आनी त्या प्रमाणे तुमची चोत्राय म्हज्या उतराचेर म्हजेर दवरात, तुमचें जिवीत बदलात, तुमच्या मनाची नडसणी करात, आनी हें शिवर्तमान जें हांवें तुमकां सांगलां हें तुमी जिवोवंक फुडें सरात आनी हें पुरगूट करपाक फुडें सरात. पूण भाव भयणीनो, हें तो आमकां काळ पारकूंक हें सांगता. तेजे फुडें कितें म्हणटा, तो म्हणटा जेन्ना आमी कोणा बरोबर आड आसा, कोणें आमचें भाट घेतलां, कोणें पयशे घेतल्या, कोणें आमकां दुखयलां, तो म्हणटा एकामेका बरोबर उलोवन सजमुकायेन तुमी आतां तें काबार करून उडयात. हातूंत भाव भयणीनो कितें घडटलें, आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंवर आमी झगडीं करतल्या, आमी एकामेकाचेर वायट उलयतल्या, आमी दुखयतल्या, आनी
शेकी हे सगळे आमी जे झगडटा आनी हे कोत्ता ते कित्याक? एक दीस आमी कांयच घेवन वचना. आनी देखून भाव भयणीनो, आमची चोत्राय आमी फकत जेजूचेर धरूंक जाय, ताच्या उतराचेर धरूंक जाय, त्या राजवडकीचेर धरूंक जाय. कितलो लोक ह्या संवसारांत आपली चोत्राय फकत आपल्या दुडवांचेर, आपल्या पोझिशनाचेर, जे कितें घडटलें आसा, कितल्यो गाडयो वतल्यो, कितली भाटां बेसां वतली, कितलें पोझिशन मेळटलें, कितलो पावर मेळटलो, हेंच चिंता. पूण आमी भाव भयणीनो जी भावार्थी आसा, आमची चोत्राय आमी धरूंक जाय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर चोत्राय धरता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी जेन्ना हें क्रिस्ती जिवीत, भावार्थीचें जिवीत जियेता, आतां आमच्यान दुसऱ्या लोकांक जेजूक दिवंक जाता, आमच्यान दुसऱ्यांक जेजू वयर आमच्यान खबर दिवंक जाता. नाजाल्यार भाव भयणीनो, आमी संवसाराच्या लोकां बद्दल वावरूच जाल्या, संवसाराच्या लोकां बद्दल चिंतत जाल्या, आनी संवसाराच्या लोकां बद्दल आमी काम करीत जाल्या. कोणाक जाय आमचो जेजू? कोणाक जाय आमच्या जेजूचो पाटलादार जावपाक? म्हणटच आमी ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन आमी काम करपाची गरज ना. आमच्या संवसाराच्या लोकां बद्दल जो जेजूक वखना, तांचे भाशेन आमकां जियोवपाची गरज ना. आमी जिवंक जाय कशे भाशेन? जेजूचे पाटलादार कहे, ताच्या उतरान रिगून रावन, ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां एक भावार्थीचें जिवीत जियेता, जें जेजून घडलां आमचे पासत तें आमकां फावो जाता, आनी एक दीस आमी सर्गीचें सूख भोगूंक पावतले. ना तर भाव भयणीनो, झगडीं करून भाटां बेसांचेर, पयशांचेर, दुडवांचेर, पोझिशनाचेर, हें सगळें आमी जिखूंक पावतले वय. आमी जेन्ना झगडीं कोत्ता कोर्टान वचोन आनी दुसरे कडेन वचोन आमच्यान ते आमच्या काबजान घेवंक जाता. आमी तुमी पळयतात ह्या संवसारांत कितें घडटा तें. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो लक्ष जेजूचेर आहा, जेन्ना आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर आहा, तेन्ना आमी सगळें ह्या संवसाराचें चिंतिनासतना आमी सरींच्या राजाचेर आमी चोत्राय दवरता, आनी आतां एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया, आनी हें जिवीत, हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां, तुमच्या फॅमिलीक हांव